हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही? सगळी बरी आसात न्ही? सगळी बरीच राहा, मस्त मजेत अशी राहात. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आज न्ही बुधवार आणि जस्ट न्ही सकाळची 10 जाल्या. तर घराची रुटीन कामां जी कितें आसता पळय एज युजल सगळी कंप्लीट जाल्ली आसता. ब्रेकफास्ट, झाडू, मॉपिंग हे ते सगळें जाल्लें आसा. आणि ब्रेकफास्ट बी करून न्ही हो गेलो आपल्या कामा खातीर. आतां न्ही उदोळ गेल्लो, ऑलमोस्ट एक 9:15 सुमार गेल्लो. हो गेलो की मागीर म्हाजी कामां आसता न्ही सगळी बॅक टू बॅक, ती सगळी कामां करून घेतली. म्हळ्यार आयदनां धुवपाची, किचन निवळ करपाचें ते सगळें करून घेतलें. आणि आतां आनी थोड्या वेळान जेवणाच्या तयारेक लागपाक जाय. तर आयज न्ही तुमच्या खातीर हांव म्हजो रेग्युलर व्लॉग जो आसा पळय तो घेवन आयला. म्हटल्यार आयज तुमच्या वांगडा रेसिपी बी जी आसा पळय ती शेअर करचें ना. म्हळ्यार रेसिपीज बी कांय ना शेअर करपाच्यो, आनीक खंय भायर वचपाचें बी ना सद्याक तरी. अशें प्लॅन खंय वचपाचें ना. आतां खंय मागीर अर्जंट वचपाक पडलें जाल्यार ती वेगळी गोश्ट, बट ना आयज घरा कडेनूच हांव. आनी फूल डे आयज सकाळच्यान सांजचो म्हटल्यार हो सामको बिजी आसा, हेजो शेड्यूल सामको फूल टायट आसा. आनीक म्हाका न्ही तुमच्या वांगडा एक गोश्ट अशी शेअर करपाची आसा. गोश्ट अशी म्हणना, बट तुमकां सगळ्यांक न्ही म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आसा जे कोणी म्हाका न्ही कदरा डॅम जो व्हिडिओ आसा पळय तेजे कमेंट केल्ले. अशें म्हणना की खूब जाणांनी कमेंट केल्ले म्हणून. थोडेशे जाणांनी न्ही म्हाका कमेंट केल्लो की तूं अशें इतले रिस्क घेवन अशें उदका कडेन बी वचून शूट करनाका, जावं अशें तूं इतले पावसाक बीन भोंवनाका अशें म्हणून. तर तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका तशें कमेंट केले न्ही जे जाणांनी, तांकां सगळ्यांक हांव मनांतल्यान पयलीं म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा की तुमी इतलो कन्सर्न दाखयलो. म्हणल्यार अशें आसता न्ही कोणी तरी बाबा चल कोणाक तरी एक अशी हें आसता की भंय असो आसता की ना बाबा उदका कडेन वचनाका अशें म्हणून कोण बरी गोश्टी सांगता. आतां अश्यो बऱ्यो गोश्टी कोण सांगता, कोण आपले सामके लागींचे आसता पळय न्ही, आवय बापूय, भाव भयणी, घोव आसता, भुरगीं आसता, अशीच कोण आसता तांकां अशें कन्सर्न आसता की ना एक अशें आमी म्हणटा पळय न्ही हिंदीन सांगपा म्हळ्यार एक फिक्र अशी आसता. सो तशीच तुमकां बी आसा. म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें. आतां थोडीं जाणां अशें म्हणटालीं की वायट धरनाका आमी सांगलां म्हणून. पळयात हितून न्ही वायट धरपाची अशी कांयच गोश्ट ना. एक मिनिटा पावस येयलो, विंडो बंद करता. पावसाचो आवाज येयलो की मागीर तुमकां आयकुपाक येना, म्हळ्यार बॅकग्रावंडाक पावसाचो आवाज येता न्ही ताका लागून. एक्चुली न्ही हितून वायट दिसपा सारकी कांयच गोश्ट ना. वयल्यान म्हाका खूब बरें दिसलें की तुमी अशी म्हाका कन्सर्न आसा, तुमकां अशें दिसता म्हणल्यार तुमी म्हाजी कॅर घेतात, म्हाका सांगतात की अशें उदका कडेन वचनाका, अशें इतले रिस्क घेवन तूं शूट करनाका. अशें खूब बरें दिसलें म्हाका चिंतून. हांवें हेका दाखयलें, पयलीं हेणेच वाचलेलें कमेंट, म्हाका सांगलें मागीर हांवें हेका दाखयलें अशें म्हणून. मागीर हो म्हणपा लागलो म्हाका की कितेंय जावं लोक आतां आमीच हांवूच लोक सोडूच हांव सुद्दां युट्यूबार कित्याक आसा कितें तरी फायनान्शियली स्ट्रॉंग जावपा लागून, फायनान्शियल हेल्प येवपा लागून म्हाका. सो ताका लागून हांव युट्यूबार आसा. ते पयशाचो मॅटर बसून जर सायडीन दवरलो, फाल्यां जर येवना पेमेंट सुद्दां येयना न्ही, म्हाका बंद जालो जाल्यार बसून व्हडलें दुख्ख ना. कित्याक इतली सगळी बरे युट्यूब फॅमिली मेंबर हांवें कमयल्यात न्ही, ताका लागून बरें दिसता की अशें कोणी न्ही जेंकां हांव वळखना, म्हणल्यार अशें फेस टू फेस केन्ना पळोवना हांवें तांकां, अशें तेंचे कडेन उलोवना केन्ना, स्टील ती म्हाका इतलें कन्सर्न आसा म्हणटकीर कितलें बरें दिसता. आनी खूब अशें लकी आसतलें हांव. तर खरेंच तुमकां मनांतल्यान खूब थँक्यू. तुमी अशें इतलें कन्सर्न आसा म्हाज्या बाबतीन अशें म्हणून. आनी एक गोश्ट तेजेरच आनी एक गोश्ट सांगपाचें म्हटल्यार अशें की पळय हांव न्ही म्हाका भंय दिसता. म्हटल्यार असो उदकान वचपाक हांव वचना मोस्टली. अशें उदकान बिदकान लोक अशें न्हांवपाक बिवपाक वता, हांव वचना. म्हाका भंय दिसता डीप उदकाचो बीन. सो हांव वचना आनी प्रिकॉशन्स घेवन वता. म्हळ्यार कितें आतां आमी डॅमार गेल्ली पळय त्या दिसा उदक सोडलें जाल्यार वयल्यान वतली म्हणून. सो उदक सोडून नाशिल्लें, मागीर त्या दिसा बंद केलें. सो ताका लागून आमकां सकयल्यान वचपा पडलें. आनी न्ही उदकाचो फ्लो खूब हेवी आशिल्लो आनी उदकाची हें बी वाडलेली, म्हळ्यार उदक बी वयर आशिल्लें. बट हांव चड उदका कडेन वचूना, पयसुल्ल्यानूच तुमकां शूट करून दाखयलें. तुमी तर म्हाजो व्हिडिओ पळयला, तुमकां तर खबरच आसा. आनी म्हाका तुमकां हेंच म्हळ्यार तुमकां मनांतल्यान थँक्यू म्हणपाचें आशिल्लें पयलीं म्हटल्यार. आनी आतां बॅक टू माय नॉर्मल रुटीन म्हणटा त्या भशेन. चलात आयज तुमच्या खातीर एक म्हाजो नॉर्मल रुटीन आसा तोच तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. मेन म्हटल्यार आयज बुधवाराक आमची हक्काची लायट वता. हरशी तर मदीं मदीं केन्ना आसनाच, तुमकां तर खबरच आसा. आनी बुधवाराक तेंची हक्काची आसता फर्स्ट हाफाक लायट काडप. सद्याक 10 जाल्यार पूण आजून लायट काडूना, म्हळ्यार लायट वचूना अजून. पळोवया केन्ना वता ती. सद्याक हांवें मिक्सर लायला, तो पयलीं लावन घेता, मिरसांग वांटून घेता आनी मागीर उलयता तुमचे कडेन.
एक्चुअली न्ही म्हाका हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगा स्टॉप करून मुखार किचनान वचपाचें आशिल्लें. म्हणल्यार तुमचे कडेन उलोवन जातकीर न्ही हांव एक्चुअली किचनान वचपाचें आशिल्लें, म्हणल्यार जेवणाचो जो लंचाची तयारी आसा पळय न्हू ती करपा खातीर. पण अशेंच मागीर याद येयली की ह्या बारीक जे हे कबड आसा पळय न्हू ताका पळयतकीर याद आयली की अरे म्हाका न्ही हितूंतले कपडे बीन क्लीन करपाचे आसा अशें म्हणून. तर म्हटलें चल जेवणाक अजून थोडोसो टायम आसा न्ही, चड टायम काय लागचे ना जेवण करपाक, आनी त्या भायर हो नुस्तें बी आजून घेवन येयला ना न्ही, हेका टायम आसा नुस्तें घेवन येवपाक. सो म्हटलें हें कबड जें आसा पळय न्हू तें कबड हांव मातशें क्लीन करून घेवया. क्लीन इन सेन्स कितें, हांव तें दर एक न्ही 10-15 दिसांनी क्लीन करताच. म्हणल्यार तुमकां तर खबर आसा आतां हे कबडान आमचे डेलीचे कपडे आसता आमचे दोगांयचे, जे आमी घरा कडेन डेली घालतात ते, प्लस बेडशीट चादरां जे कितें लागता पळय डेली युजाक, सोफा कवर्स एंड ऑल, ते सगळे हांगाच आसता हे कबडान. सो ते डेली कपड्यांक हात लावप हें तें करप म्हणटकीर न्ही एक काडलो की दुसरो पडटा, दुसरो काडलो की तिसरो पिड्यार जाता. अशें करून न्ही कपडे सगळे उस्तत रावता. ते 8-10 दिसां भितर सेट हे करचेच पडटा. तर तशेंच आयज म्हाका परत सेट करपाचें आशिल्लें. आनी कितें जाता जाणा, म्हाजे कपडे जे आसा पळय न्हू ते तितले मॅस जावपाक वचना, कित्याक हांव सारकें काडटा. म्हाका खबर आसा हांवें जर म्हाजे कपडे हे काडटा आसतना मॅस केले जाल्यार आनी कोण हेका पळोवचें ना, म्हाकाच ते परत सारके करपाक जाय अशें म्हणून. बट हेजें तशें आसना. हो कितें करता, आपणाक जाय ते एक कपडे काडले दुसरे थंयच उडयले अशें, आनी 2-3 टी-शर्ट्स काडटलो. आतां येयलो न्ही कामाक साकून 2 टी-शर्ट काडून पळयतलो हे घालूं काय हे घालूं, एक घालतले बाकीची 2 जी काडटा पळय ती तशीच कबडान दवरतलो, अशें जाता. सो ताका लागून न्ही कपडे मॅस जाता. आनी तूं कितलेय जर ट्राय केले न्ही बरे भशेन काडपाचे, घडयो ह्यो सुट्टाच आनी ते मागीर मॅस दिसता. सो म्हटलें तें सगळें पयलीं क्लीन करून घेवया. चड काय टायम लागना न्ही, एक 10 मिनटां लागता व्हडलोसो, चड काय टायम लागना अशें म्हणून हें सगळें क्लीन करपाक घेतलें. आनीक अशेंच न्ही म्हाका म्हाजें मेन कबड जें आसा पळय न्हू जेतून हांव नवे कपडे दवरता खंय वता आसतना घालपाचे. सो ते कपडे बीन न्ही म्हाका एकदां आतां काडून न्ही परत सेट करपाक जाय. कित्याक की तुमकां तर खबरच आसा पावसाचो दीस, जे साडयो बिडयो हांव पावच्यान घालून दवरता पळय न्हू, ते एक पावच्यान न्ही 8-9-10 अश्यो साडयो जाता. सो त्यो जर अश्योच दवरल्यो न्ही आतां हात लायनासतना जाल्यार तांकां न्ही मागीर कसो एक उबट असो वास येता न्ही. सो ताका लागून हांव एवरी टायम कितें करता, एक म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान ते एक बॉक्स अशें करून काडटा. साडी पावचीस जे आसा पळय न्ही व्हडले ते काडटा, तितून तांबऱ्याच्यो गुळयो घालता, घडी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो मातशें सोडयता, फापडटा, एक 5 मिनटां फेना वाऱ्याक घालता आनी आसलेले तशे न्ही पॅक करून दवरता. सो ते सगळे बी वावर जो आसा पळय तो म्हाका ह्या दिसान काडपाचो आसा. हे दिसान चिंत्तालें हांव की करया अशें म्हणून, बट टायमूच मेळना. घरा कडली रेगुलर कामां आसता, तेच्या भायर व्हिडिओ एडिटींग अपलोडींग दीसभर शूट करप, आनी तितून भितर जर खंय अशें भायर गेलें न्ही शूट करपा खातीर जाल्यार तो टायम वयता. मागीर खंयी वचून येयलें की ना घरा कडलीं कामां करपाक मेन म्हणल्यार बेजार येता. अशें करून सगळें न्ही पेंडींग उरत गेलें. आतां ती कामां म्हाका करून काडपाक जाय की ह्या दिसां खूब पावस पडला न्ही, सगळें मॉइश्चर बी आयिल्लो आसा सगळ्या जमनीक हेका तेका. सो मागीर ते कपडे पिड्यार जावचे पयलीं मातशें कितें एफर्ट घेवन केल्लें बरें न्ही अशें म्हणून. सो तें सगळें आतां म्हाका ह्या दिसांक करून काडपाक जाय. करतलें तो बी व्हिडिओ बेगीनच येतलो तुमच्या वांगडा. ह्या दिसांनी पावस सामको कितलो पडटा न्ही, आमच्या हांगासर तर भरपूर असो पावस पडटा. तुमच्या थंय बी पडटा आसतलोच, कित्याक की सगळ्या गोंया बिया सगळ्याक न्ही पावस भरपूर पडटा खंय. तर फाटल्या दिसांनी न्ही जाले 1-2-3 दीस पयलीं आमच्या हे सायडीच्या न्ही रस्त्यार बी सगळ्याक उदक भरलेलें. पयलीं जशें तुमकां हांवें शूट करून दाखयलें पळय न्हू, ज्या वाटेन आमी गेली पळय ते सायडीच्यान बी खूब उदक वयर आशिल्लें. तर जेन्ना हांवें शूट केल्लें पळय न्ही सांजचें तेन्ना मातशें देंवल्लें उदक, बट उदक न्ही भरपूर भरलेलें. आनी हांगसर व्हळाक बी उदक भरपूर वता. आमच्या हांगसर सकयल न्ही व्हळ एक व्हांवता. व्हळ म्हळ्यार बरो मोठो असो. सो थंय बी उदक भरपूर व्हांवता खंय. पळोवया वचपाक जाय, हेका हांवें म्हटलेलें या म्हणून. पळोवया पावस असलो की ना मागीर भिजत सकयल वचपाक बेजार येता. पावसान मातसो थारो घेतलो की बरें जाता. बट पावस न्ही कंटिन्यू पडत आसा एकदम सारको नॉन स्टॉप. तर पळोवया जर आयज मातसो पावस बारीक पडटा न्ही जाल्यार सुद्दां वतलें हांव दाखयता तुमकां शूट करून. आनी खूब पावस, पूण अशें म्हणना की शी कसलो पावस अशें म्हणना. बरें पावस 6 दिसांनी तरी पावस पडपाकूच जायना. गरमे दिसांनी आमी गरमी जाता आनी बेजार जाता, थंडे दिसांनी आमकां थंडी खाता, पावसा दिसांनी पावसाचो बेजार येता. अशें करून एवरी टायम बेजाल्यार कशें जातलें. तेजें काम तो करता, आमचें काम आमी करपाचें न्ही. सो पावस तर भरपूर पडटा. आनी जशें की तुमी आतांच पयलें की हांवें भितर क्लीन बी सगळें करून घेतलां. आतां जेवपाचे तयारेक लागपाक जाय. जेवपाचे तयारेक इन सेन्स नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें हांवें कांय घेवना आयज. हो सकाळीं म्हाका वता आसतना सांगून गेल्लो की
नुस्तेकार येता पळय तेणें सपोज बरें कितें नुस्तें हाडलें जाल्यार तूं घे, नाजाल्यार आपूण मागीर येता आसतना मार्केटांतल्यान घेवन येता म्हणून. तर नुस्तेकार येयल्लो आमच्या हांगासर, बट तो येयला पळय तेन्ना व्हडलो पावस येयलो सारको. आनी वता तो सकयल वता आसतना हांवें आवाजूच आयकुना. वयर येता तेन्ना आयकलो, बट तुमी पावस भरपूर पडटालो. हांव भायर वता म्हळ्यार मेन म्हणल्यार हांव हांगच्यान सत्री घेवन भायर वयता म्हळ्यार नुस्तेकार वता आशिल्लो म्हणून हांव वचुना भायर. तर पळोवया हाका फोन करता आतां, नुस्तें घेवन यो म्हणून कितें. पळोवया हो कितें हाडटा तें. सद्याक मिरसांग लायिल्ली वांटून दवरला, तर शिताक आदन दवरला, शीत करपाक जाय. आनी क्लिनिंगाचें मातशें काम आशिल्लें, सो तें करून घेतलें. मागीर तेंच तकल्यान सदांच रावता न्ही, करपा जाय सो करून घेतलें की मोकळी जाता ताका लागून. तर जालें, आतां रांदपाच्या तयारीक लागता, वता रांदता. रोखडोच टायम जाता. आतां पळय 12 जावपाक येयली पळय टायम, रोखडोच टायम जाता मागीर. सो आदन दवरला हांवें. सो शीत करून घेता. नुस्तें हो मागीर कितें हाडटा तें पळय. मिरसांग जाली म्हाजी, सो मातशी ती गरम करून घेता. टायम न्ही 2 जावन गेली आनीक हो अजून येयलोच ना. नुस्तें हाडपा लागून हाका फोन केल्लो हांवें. तर आतां लेट जालो न्ही, आतां मार्केटान काय कोण आसपाना. आनी एक्चुली कितें जाता ह्या दिसान हें बी आसता, नुस्तें बी आसत ना मेन म्हटल्यार पावसाक लागून. आनी इतले लेट तर कांयच मेळचें ना. पळोवया कितें करता तो. मिरसांग वांटून दवरल्या हांवें. आनीक पयर न्ही आमी हांगा गेल्लीं मार्केटान. सो त्या दिसा मंडे ज्या दिसा हांवें तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर केल्ली पळय न्ही, कसली रेसिपी शेअर केली, त्या दिसा एक किल्ल्याची रेसिपी शेअर केल्ली पळय न्हू, त्या दिसा न्ही आमकां मार्केटान न्ही म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे. एक्चुली न्ही हांव त्याच दिसा तुमकां सांगपाचें आशिल्लें, बट घरा कडेन येवन मागीर मातशी गडबड जाली. सो आयज म्हटलें सांगया. तर त्या दिसा न्ही म्हाका सदाशिव गडार मार्केटान आमी बेकरेन गेल्लीं. थंय न्ही म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे. तेचें नांव शीतल शिरोडकर. सो तेजो मिस्टर आनी तेचे भुरगीं आशिल्ले. आतां बाबू काय बाय याद ना म्हाका, बट आशिल्ले ती तिगूय जाणां आमकां मेळ्ळीं त्या दिसा. आमी बेकरेन आशिल्लीं हांव आनी हो. सो ते घेताले सगळे चटर मटर कितें कितें घेवपाक आशिल्लें तें. तर तें मेळ्ळें. तेजो घोव आयलो आनी सांगपाक लागलो की आमी तुज्यो व्हिडियो पळयता हांव अशें बी म्हणून. मागीर उलोवप जालें. बट एज युजल तुमकां तर खबरच आसा की सबस्क्रायबर बी मेळ्ळे. हांव पयलीं आबूज जाता. सबस्क्रायबर बी जे म्हाजे मेळटा पळय ते आबूज जायना. ती बरी उमेदीन येवन म्हाका मेळटा आनी म्हाका सांगता बी ना आमी तुजे व्हिडियो पळयता, आमी तुजे सबस्क्रायबर अशें बी म्हण सांगता. बट हांव कितें आबूज जाता म्हाका खबर ना. मे बी संवय जालना आसतली आजून ताका लागून आसत. तर हांव जालें आबूज. आनी हो म्हळ्यार हो आशिल्लो म्हाज्या वांगडा, बट व्हिडियो घेवपाक फोटो घेवपाक मेळूच ना. आनी ते म्हाजे कडेन अशें करून उलोवपाक लागले न्ही आमी तुजे सबस्क्रायबर आमी व्हिडियो पळयता अशें म्हणून. सो एक्चुली ती हांगचीच या कारवार हे सायडीचीच, बट ती रावता म्हापशां. म्हापशेचे खंय ते म्हापशां आसतात. सो ते म्हाका सांगपाक लागले. मागीर मातशें 1-5 मिनटां उलोवप जालें आनी मागीर येयलीं आमी. पावसान बी काळोख केलो सो आमकां येवपाक लागलें. आमी भायर सरतालीं येवपाक तेन्नाच ती एंटर जाल्ली भितर थंय. सो बरें दिसलें अशें करून कोणी मेळटा सांगता पळय न्ही तेन्ना खूब बरें दिसता. आतां पळय तुमी म्हाजे सबस्क्रायबर, तुमी म्हाका पळयता व्हिडियो बी करता ते, बट म्हाका खबर आसना न्ही की आतां तुमी जर मार्केटान आसा तुमी म्हाका पयलीं तुमी म्हाका वळखपाक शकता, बट हांव तुमकां वळखपाक शकना कित्याक हांवें तुमकां केन्ना पळोवना न्ही. सो अशी करून तुमी जर केन्ना मेळ्ळी जाप केली जाल्यार कळटा न्ही की म्हाजे सबस्क्रायबर म्हणून. सो आतां हांव नेक्स्ट टायम याद दवरतलें. सो हेका बी सांगलां नेक्स्ट टायम कोणी सबस्क्रायबर मेळ्ळी एक व्हिडियो ना जाल्यार एटलिस्ट एक फोटो तरी. म्हटल्यार कितें आसता हांव विचारता डायरेक्ट अशें ना की फोटो काडटा व्हिडियो काडटा तशें ना. हांव विचारता इफ सपोज कम्फर्टेबल आसा जाल्यार काडपाचें न्ही, सगळींच कम्फर्टेबल आसता न्ही. सो एटलिस्ट हेका म्हटल्यार विचारून पळय हय म्हटल्यार एटलिस्ट एक फोटो तरी काडया अशें म्हणून. सो नेक्स्ट टायम ही गोश्ट न्ही म्हाका लक्षान धरपाक जाय आनी म्हाका तुमच्या वांगडा बी शेअर करपाचें आसलें की म्हाका म्हाजे सबस्क्रायबर मेळ्ळे. खूब बरें दिसता अशें करून जेन्ना यूट्यूब फॅमिली बी खंय मेळटा आनी मुद्दाम जावन फुडें येवन सांगता पळय न्ही की हांव तुजे सबस्क्रायबर म्हणून, तेन्ना आनी खूब बरें दिसता. तर तुका पयलीं म्हटल्यार थँक्यू तुका आनी तुज्या मिस्टराक की तुवें मुद्दाम जावन फुडें येवन सांगलें म्हणून की म्हाजे व्हिडियोज बी आवडटा म्हणून. थँक्यू सो मच. आनी भायर न्ही पावस जो आसा पळय तो कंटिन्यू पडत आसा. चड मोठो असो पडना, बारीक पडटा बट कंटिन्यू आसा. उदक जो सकाळी स्टार्ट जाल्लो पळय तो कंटिन्यू आसा. आनी हो पळय आयलो. तर आतां काय म्हाका गेट काड म्हणटलो. हांव वचपाना भायर कशें पावस पडटा. तर हो आयज कार घेवन गेल्लो, बायक व्हरून आशिल्ली. भूक लागल्या जेवन येवपा न्ही. भूक लागली जाल्यार टायम बी जालो नुस्तें बी ना, भूक लागली खंय थंयच्यान सांगता म्हाका.
म्हणल्यार कितें म्हणतो तू ताट ग नांगडा या म्हणा भूक लागली हे टायम जालो न्ही घरा कडेन आसले जाल्यार आमचे सारकें एका म्हणल्यार जेवण खंय गेले की हेकाच लागून लेट जाता मागीर रांदप तर जाताच तर पळोवया नुस्तें कांय ना ताती हाडलें म्हणटालो फोन केल्लो म्हाका नुस्तें कांय ना मार्केटान ताती घेवन येता म्हणून सो हो न्ही येता आसतना तांतयां घेवन येयल्या तर हांवें हांगासर मिरसांग वांटून दवरलेली पयलीं तुजें हुमण केलें तांतयांचें हे पळयात जशें आमी मसाल्याची एक ड्रॉप करी करता पयलीं तशीच बट ही हेची नॉर्मल जशी आमी सोय मिरसांग वांटून करता पळय त्या प्रमाणे ती तांतयां घालून ती कडी केल्या तुमी हुमण बी म्हणपाक शकता कडी बी म्हणपाक शकता तें केल्या आनी आतां न्ही तांतयां जी आसा पळय ती फ्राय करून घेता आनी पळय हांगासर बसला मच्छर खाता म्हणून अगरबत्ती लायल्या मच्छरांक आनी बसला पावसान भायर काळोख केला आनी लेट येयल्लो न्ही तेका लागून जेवप बी लेट जालें सो च्या बी नाका खंय केक हाडलेलो आशिल्लो तो काबार केलो 2 अशें उरलेले जाल्यार ते तरी टीव्ही पळयतालीं आमी हांगासर बसून आनी तुमच्या खातीर एक न्यूज अपडेट न्यूज आसा न्ही अपडेट तुमकां एक राव बसता बिसता आनी सुसेगाद सांगता तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर एक अपडेट बीग अपडेट सांग बीग अपडेट सांग तर जे माजर आमगेर आशिल्ले पयलीं म्हटल्यार एक्चुली आमचें माजर न्ही तें नेबराले माजर येवन रावल्ले आमगे तेंगेर कोण रावना म्हणून सो तेका म्हळ्यार तेजी डिलिव्हरी जावचे पयलीं 1.5 म्हयनो पयलींच्यान आशिल्लें दिसता न्ही रे ते आशिल्ले हांगासर मागीर ते भुरगीं जातकीर आतां भुरग्यांक 1 म्हयनो सुमार दवरलो तेणें आनीक काल सकाळीं ते घेवन गेले आपल्या भुरग्यांक तर आमच्या सायडीन जें घर आसा पळय नेबरालें तेंगेर घेवन गेला खंय म्हळ्यार एक्चुली अशें आसता न्ही की ल्हान आसतना जेन्ना ताका भुरगीं जाता पळय ते थोड्या दिसांनी मागीर ती जागो चेंज करता अशें म्हणटा न्ही 7 कोणशे ती बदलतात म्हणजे 7 जागे खंय ती चेंज करता भुरग्यांक घेवन भोंवता सो तेणें तें कांय करूं नाशिल्लें हांगा एक कडेनूच आसतालें तें आनी एक्चुली व्हरपाक बीन न्हू ताका बीन मेन रिजन आसा सो पयर रातचें कितें जालें जाणा तें नाशिल्लें माजर नासलेलें आनी ती दोगांय तेजी भुरगीं जी आसा पळय ती बॉक्सान आशिल्लीं भायर आनी रातचें आमी न्हू तांकां भितर हाडटालीं तेज्या भुरग्यांक जेन्ना तें आसनाशिल्लें पळय रातभर तेन्ना हो भितर हाडून 1-2 दीस कितें हाडून दवरलेलें तुवें रे 2-3 दीस हय तें घेवन वयता रातचें प्लस हें म्हणून तें आसनाशिल्लें न्ही रातचें तेन्ना कितें कोणी बुकले जावं कुत्रे येवन म्हळ्यार तांकां खायत अशें म्हणून जाल्यार पयर रातचें कोण वार त्या दिसा सोमार दिसा कितें जालें हें नाशिल्लें 11 सुमार सुद्दां हो पळोवन गेला न्हिदपाक वयता तेन्ना तें येवन आशिल्लें खंय 11-11:30 सुमार जाल्यार मागीर आमी भितर आशिल्ली मोबायल घेवन बसलेले हांव म्हाजें काम करतालें हो आशिल्लो सो न्हिदपाच्या टायमार न्ही 12:15 सुमार हो म्हाका म्हणपाक लागलो कितें भायर तें येयलें जाल्यार पळोवन येता अशें म्हणपाक लागलो आनी भायर येयलो मागीर कितें जालें रे भायर येवन पळयतकीर समतो कोण येयल्लो दिवड असो कितें तरी तेगे बॉक्सा कडेन म्हळ्यार एक ल्हान इतलोसो जिवाण्याचो पेटो खंय हो म्हळ्यार पळोवपाक गेलो बॉक्सांक भितर तें येयलें जाल्यार बॉक्सांक येवन तेंचे फुडें न्हिदता आनी अशें म्हणून पळय जाल्यार तो बॉक्साचेर चडपाक ट्राय करतालो तर हेणें पळयलें आनी हांव रुमान आशिल्लो म्हाका येयला आनी सांगपाक लागलो की हेका पळयलें आनी ते सायडीन गेले न्ही रे जिवाणे जे येयल्ले पळय न्हू ते हें आसा न्ही टिपयचेर आशिल्लें न्ही ते बॉक्स ते टिपयचे आनी शू रॅक जो आसा पळय तेजे खाचीन गेले आनी रावले मागीर हो म्हाका सांगपाक येयलो की अशेंच जिवाण येयला तेंगे बॉक्सा कडेन आपूण मारता म्हणून आनी हेणें फाटल्यान वचून बडी बिडी हाडली सगळें आनी हेणें मारलें ताका भरपूर टायम लागलो मारपाक हांव वचूना भायर हांव जिवाण्या फुडें वचना म्हाका जिवाण्या भंय दिसता हांव जिवाण्या फुडें वचना तर हांव हांगा आशिल्लें दारा कडेन मेन डोरा कडेन आनी हेणें मारलें तांकां टिपय काडली मागीर शू रॅक काडलो ओडून काडून ताका मारलो ते रातचे येयले मागीर आमी जागी आसतना येयल्ली न्ही ते आवाज येयलो म्हणून सो आमी ओगी रावले तांकां भितर बी हाडूना नेक्स्ट डे सकाळ फुडें उठल्या म्हळ्यार कितें थंय ते निवळ करपाक जाय आशिल्लें न्ही सगळें उदक बिदक घालून धुवपाचें तो वावर आशिल्लो सो सकाळ फुडें हांव उठलें आनी भायर गेलें म्हळ्यार तांकां पळोवपाक माजर म्हळ्यार ते भुरगीं आशिल्लीं पळय माजराची तांकां पळोवपाक पयला बॉक्स खाली दोगूय जाणां ना हे घेवन गेले दिसता तांकां रातचे मागीर रातचे घेवन गेले काय सकाळ फुडेंच घेवन गेले खबर ना रातचे घेवन गेले
इतले लेट 12:30 सुमार एका नंतर कितें मागीर ती म्हणजे सकाळ फुडें न्ही आमी भायर आशिल्ली तेन्ना ती नेबर ती वयताली अशी ती सांगपाक लागली की बाबू तुमगे माजरान ती भुरगीं हांगा हाडून दवरल्या आतां तेगेली अशी म्हणून माजरां पोरां हाडून दवरल्या आमगेर म्हणपाक लागलें तेंगे बेडापोना भितर रुमा व्हरोन दवरल्या खंय बेडापोना म्हळ्यार ते वयताले तेंगेर फॅमिलियर आशिल्लें आमगेर आसतालें न्ही तें मदीं मदीं तेंगे बी वयतालें तें सो ताका ती संवय आशिल्ली तेंची तें घेवन गेले तेंगेर आनी तेंगे व्हरून दवरलें तेंगे खाटीपोना आसा खंय दीसभर हांगाच रावता हय तेंका व्हरून थंय दवरला दीसभर हांगा आसता सकाळ फुडें आमी उठ्ठा पळय तेन्ना ते फाटल्या दारार बसले आसता आतां फुडल्यान आसना फाटल्यानच बसता नाजाल्यार ते बायकाचेर बसता आनी फाटल्या दारार स्टेप्सार बसता आतां सुद्दां आशिल्लें दंपर सुद्दां हें वाडला सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट सगळें ताका जें कितें आमी रेगुलरली जशें टायम टू टायम दिताले पळय सगळें दिता सगळें करता आतां रातचें परत येतलें आनी खूब जाणांनी म्हाका म्हटलेलें माजरां दिवपाचें आमकां जाय म्हणून हांवें सांगलें तुमी व्हरा म्हाका कांय प्रॉब्लम ना अशें म्हणून बट जे कोण म्हाका माजरां विचारताली पळय न्ही की दिता आमकां जाय अशें म्हणून तेंच्या खातीर हो जो अपडेट जो आसा पळय तो तुमकां दिवपाचो आशिल्लो कित्याक आनीक आतां अशें व्हिडियोक 1-2 दीस जर माजरां दाखयना आनी म्हाका खबर आसा शुअरली कोण ना कोण तरी असं कमेंट करतलोच की तुवें खूब दीस जालीं माजरां दाखोवना म्हणून सो ताका लागून म्हटलें चल तुमकां पयलींच एक बीग अपडेट जो आसा पळय न्हू तो दिवया ते आसा ते हांगाच आसता दीसभर फक्त ती तेणें आपली भुरगीं जी आसा पळय ती व्हरून तेंगेर दवरल्या म्हळ्यार आतां कितें ती आनी थोड्या दिसान मागीर तें येयली की ना तेचे फाटाफाट बी येवपा लागतली आनी चलात आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हेच्या वांगडा हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजच्या 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसत जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात चलात मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय